हे मिस फिरगज कुटुंबाच्या त्या सांपसोत भेटोवचें बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो। मोगच्या भाव भयणीनो प्रथम जावन तुमकां समेस्तांक आमच्या पात्रोन सांत पादवाच्या सांतांतुनीचें बरें फेस्त हांव तुमकां मागतां। शतमान उत्सवाच्या उंबरार सांतांतुनीक समर्पिल्ली सास्तांची फिरगज तो संभ्रम आचरण करता आसतना आज प्रत्येक रितीन आमी ताका मान दिता आनी ताचे शेगूण आनी ताचो भवार्थाचे देणे आमचे थंय रुथा जावच्याक आमी ताचे मुखांतर विनंती करता। आज कोविड पिडे निमती संवसार पिडेस्त जाला आसता ह्या वशाच्या पिडेत हांव सुटका मेळच्याक आमी मागया। आमकां समेस्तांक दैवीक संरक्षण लाबून दी। सांतांतुनीच्या विनंतेन आमकांय हर एकल्याक तें संरक्षण लाबून कुड्यात्म्याची बोळ भलायकी ताचो सर्वेस्पोर देव आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया। ह्या पवित्र रितीन हो ते परिवंटली जावच्याक आमची पातकां वळखून देवा कडचें बुकसाणें मागया। सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडावन सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। ह्या पासून भगेवन सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता। सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं। आमेन। Sophia,
तुया सर्वेश्वरा सस्नच्या देवा तुवें पादवाच्या भगवंतांतोनीक खऱ्या भवडतोचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत असल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकाशें कर आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळूं. आमच्या सुम्यांत हप्ता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नांच्या सस्नांक. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो मुजेर देवला. सर्वेस्परानच म्हाका अभिषेक केला. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, गुलामांक स्वातंत्र्याची आनी बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटकेची खबर दिवंक म्हाका धाडला. सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस आनी खोट्यांक आमच्या देवान शिक्षा दिवपाचो दीस पासारूंक म्हाका धाडला. ह्या शिवाय दुखेस्तांक बुजोवंक म्हणजे सियोनांत विलाप करतल्यांक तांच्या गोबोर शेणयल्ल्या मस्तकांचेर सोबायेचो उर्माल दवरूंक, तांचे खंतीदुखीचे नेसाणखाण तांकां संतोशाच्या तेलान माखूंक, तांचे रडणे रुदान थांबोवन तांचे सवें होगळापाचीं गितां गावंक म्हाका धाडला. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडकार. सर्वेस्पोरा मोजा देवा तुका हांव शरण येता. मोजा मागण्यांक कान दी, मोजें तारण कर. सर्वेस्पोरा मोजा देवा तुका हांव शरण येता. मोजा मागण्यांक कान दी, मोजें तारण कर. सौम्या तूं मोजो धड भरवसो, आवयच्या गर्भांत हांव तूंच मोजो राखणो. जल्मांत हांव तुजेर पात येवन आयला, विश्वासाचें तूं खडा. देखून तुजी व्हडवी गावून स्तुती तुजी गाथा. सर्वेस्पोरा मोजा देवा तुका हांव शरण येता. मोजा मागण्यांक कान दी, मोजें तारण कर. तुज्या तंबांत म्हाका सासणांक रावोंक दी. तुज्या पाकाट्यांच्या सावळेंत आसरो दी. तुज्या नांवांक भियेतेल्यांक सर्गी दायज जोडून दी. तुज्यो आंगवण्यो पाळतेल्यांक भर तूं बेसांवानी. सर्वेस्पोरा मोजा देवा तुका हांव
पौलान कोरिंदरान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयण्यांनो, हांव सुवार्ता परगट करता वय, पूण ह्या विशयान वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचेय निर्वोग नासतना म्हजे अधीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां. तितलेंच तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामान सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुरतो उपयोग करिनासतना ती फुंक्याकच हांव परगट करतां. हें म्हजें कामच आनी म्हजी मजुरी. हांव कोणाय मनशाचो गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवच्या खातीर हांव सक्ताचो गुलाम जावंक पावला. अस्कत्यांक जोड घेवच्या खातीर अस्कत्या मदें हांव अस्कत जालो. कशेंपणी करून थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणल्या खातीर कोणाक कितें कितें हांवें जाय आसलें तें हांव जालो. हें काम सुवार्ते पसत हांव करतां. कित्याक म्हाका तांतू वांटो मेळा जाय म्हूण म्हजो एकच भरवसो. देवाचें उतार हें. देवाचें वडकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Santos puritan sari. Sumya tam jadin masya. Ullas puritanyari. Tata ogorsia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. माथे बापमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका सुम्या सुम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासो ना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. सबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सुम्या सुम्या, तुजे नवी आमी प्रवाद केला न्हय, तुजे नवी आमी देंवचार धांवडयल्यात न्हय, तुजे नवी आमी असर्यां केल्यात न्हय. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणांक लब जाल्ल्यानो म्हजे थावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजीं उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका बुदवन मनशा बरी. पावस वतलो, आवृत चडलें, झड वरें व्हडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कुसलून पडूंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजीं उतरां आयकता आनी तीं पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवृत चडलें, झड वरें व्हडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कुसलून पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून हीं उतरां उलोवन जातच
लोक ताची शिकवण आयकून विजमीत जालो, कित्याक तो अधिकार असलेल्या मनशां बरी शिकयतालो, तांच्या शास्त्रां बरी शिकयनातलो. देवाचें उतर हें वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय मोगच्या भवा भयणीनो, हर एका समर्थींत सांत भाग्यवंत मनीस आसात. कन्नडांत आमी तांकां संतारू म्हणटा. आनी ह्या संतांक प्रत्येक आमी मान दिता. कथोलीक पवित्र सभेंत आमी पळयता तर वेगवेगळ्या रितीचे सांत सांत्रिण्यो आमकां पळोवंक मेळटात. सांत म्हणल्यार प्रत्येक रितीन आनी विशिश्ट रितीन देवाक मानवून आनी पेल्याचो मोग करून सेवा करून जियेल्ले ते व्यक्ती. आनी पवित्र सभा तांकां प्रत्येक रितीन मान दिता आनी अशें तांकां सांत भक्त म्हूण आमी आपयता. आनी ते आमकां हर एकल्याक अनुकरण योग्य जावन आसले. मत्तेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत 48 वाक्यांत आमी आयकता, जसो तुमचो सर्गींचो बाप सर बरो तशें तुमी जय जय सर बरी. त्या देखून हें बरें जावचें, भाग्यवंत जावचें तें आपोवणें आमकां पवित्र स्नानांतच आमकां हर एकल्याक तें लाभलां. धार्मिकांक आनी याजकांक मात न्ही, हर एकल्या पवित्र स्नान मेळिल्ल्याक भाग्यवंत जावंक आपोवणें आसा. त्या देखून भाग्यवंत जावन जिवचें म्हणल्यार आमी जेजू बरीं जावचें. कशें तो आपल्या बापाक विधेय जालो, बापाची खुशी ताणें केली आनी त्या मोगान तो हर एकल्या सांगाता तो मोग वांटून घेवन सेवेन ताणें दाखयलो. आनी अशें जेजूची जिणी भाग्यवंत केल्ल्या बरी आमकांय ताच्याच भाग्यवंतपणांत वांटेली जावंक आमकां आपोवणें मेळटा. त्या देखून संपूर्ण थरान जेजू देवाची खुशी करून जियेल्लो, एक विधेय जाल्लो आपल्या बापाक, आमकां हर एकल्याक तो आदर्श जावन आसा. मोगच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमी हर एकलो प्रयत्न करता. आमी जायते फावटी पडटा जाल्यार आमचे प्रयत्न आमच्या मरणा पर्यंत निरंतरी तें चलूनच आसा. आनी ह्या प्रयत्नांत थोडे व्यक्ती सुफळ जातात, थोड्यांक जैत मेळटा. आनी असले व्यक्ती आमकां एक आदर्श म्हणून पवित्र सभा मानून घेता आनी आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तें अनुकरण योग्य म्हणलें तें मानता. त्या देखून संता भक्तांक आमी प्रत्येक रितीन मान दिता, तांची देख आनी आदर्श आमी नियाळता आनी आमच्या जिवितांत तें आमी अनुकरण करूंक आमी प्रयत्न करता. त्या देखून संत भक्त आमकां तांच्या मागण्यान निरंतरी आमकां आधार दितात जावन आसा. मोगच्या भाव भयणीनो, आज आमी प्रत्येक रितीन मान करचो जावन आसा पाद्वाचो सांत आंतोन. सांत आंतोन आमकां सस्तान फिरगजगारांक आमकां फिरगजेचो पात्रोन जावन दिला. 100 वर्सांची चरित्राच्या फिरगजेंत ताच्या त्या आदर्शपणांत जियोवन आमचो भोवट रुथा करूंक आमी हर एकल्यानी प्रयत्न करता केला आनी करूनच आमी आसा. आनी तें आचरण आमी शतमानोत्सवाच्या संभ्रमांत दाखोवन दिलें. सांत आंतोनीचें जिवीत आमी पळयल्यार युरोपाच्या पोर्चुगल देशांत लिस्बन म्हणल्या शारांत
ऑगस्टच्या 15 तारीखेर 1195 विश्वेंत ताचें एका मंथनाच्या कुटुंबांत जल्म जालें. ग्रेस्त कुटुंबांतलो तरी संवसाराची आशा आनी अत्रेक सांडून आपलें सगळें जिवीत देवा खातीर ताणें समर्पण दिवच्या खातीर मठवाशी जिविताक तो मुखार सरता. मोरोक्को देशाच्या मार्तिरा विशांत आयकल्ल्या वेळार आपणें मोरोक्को देशाक वचा जाय आनी मार्तीर जायजे म्हणली ताची आशा जावन आसली. जाल्यार हे परिस्थितीक लागून उपरांत तो फ्रांसिस्कन वोडदींत तो सेरवाता आनी मठवाशी जिवीत जियोवच्याक तरबेत तो जोडटा. मोगच्या भाव भयणीनो, खालत्यापणाचो आनी सादेपणाचें ताचें जिवीत जावन आसलें. दुबळ्या धाकट्या थंय विशेष ताका मोग आसलो. देवाच्या उतर परगटच्या विशांत ताका वर्ती उर्बा आसली. तशेंच ध्यान मागण्याचें आत्मीक ग्रेस्तकायेन तो जियेलो आनी येव क्रिस्ताचो वर्तो मोग ह्या सांताक आसलो. आनी आज आमी ताका वर्तो मान दिता त्याच्या त्या अपूर्व भावार्थी जिविता खातीर. देव ताका आपलें वर्तें हातेर जावन रुपीत करता. देवाचें उतर परगट करूंक सांत आंतोनीक पातक्यांची काळजां परिवर्तन करचें देणें ताका लाभलें. परतून आमी पळयता आजाप करचें विशेष देणें ताका आसलें. त्या देखून वर्ती 13 असर्यां ताच्या नांवा खाल आसात. पातक्यांचें खोट्यांचें मन परिवर्तन करचें देणें ताका आसलें. अपूर्व रितीन प्रसंग करचें देणें ताका लाभलें. मन जाती लागीं तो उलयतालो आनी विविध भासांचें देणें ताका आसलें. एकाच वेळार 2 जाग्यांनी ताणें दर्शन दिल्लें तें वर्तें असर्यां ताच्या नांवार आसात. अजापाकची सखत आनी लोकांक भावार्थ लाभोवचें देणें ताका विशिश्ट रितीन आसलें. आनी हें ताका साध्य जालें ताच्या त्या मागण्याच्या आनी त्या भावार्थी जिविता निमती. मोगच्या भाव भयणीनो, माथेवाच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत 38 वाक्यांत आमी आयकता फारिजेव आनी शास्त्री जेजू लागीं येतात आनी खुणां मागतात. आनी जेजू तांचो भावार्थ पळोवन शीण उसारता. कित्याक खोटी आनी विस्वास भंगल्ली संतत मात्र खुणां मागता म्हणटा जेजू. कित्याक ताणें इतलीं असर्यां ताणें केलीं. ह्या फारिजेव शास्त्रीन तीं असर्यां ताणीं तांच्या खुद्द दोळ्यांनी पळयल्लीं. त्या देखून ताच्या असर्यां आमी पळयता तर पिडेस्ताक ताणें सांगलें, वस तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी तो पिडेस्त बरो जालो. खाना घर स्त्रियेक ताणें म्हणलें, बाये व्हरतो तुजो भावार्थ. आनी तिका बरी भलायकी लाभली. 12 वर्सां थावन रक्तस्रावांत कश्टूंच्या त्या स्त्रियेक फकत हांवें ताचें आंग वस्तूर आपडल्यार हांव बरी जातली म्हूण ती चिंता. आनी जेजूचें आंग वस्तूर आपडन ती बरी जाली. बार्तिमेव कुर्ड्याक जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी भिरमोत पाव म्हणून भावार्थान ताणें उलो मारलो आनी बार्तिमेवाक दिश्ट लाभली. खोडकार जेजू सयता, सायबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता म्हूण ताणें बोब मारल्या वेळार तो खोडकार नितळ जालो आनी ताका भलायकी लाभली. एका आर मारल्या पिडेस्ताक हांतुळा समेत 4 जाणांनी उखल हाडन ताणें शिकोवण दिवच्या त्या घरांत पाकें उक्तें करून देंवयल्ल्या वेळार जेजू तांचो भावार्थ पळोवन त्या पिडेस्ताक बरो करता आनी तो पिडेस्त ताचें हांतूळ घेवन तो चलतच रावलो. शतपती सांगता, तुवें म्हज्या घरा भितर येवचें योग्य न्ही. एक शब्द मात्र उचार, म्हजो चाकोर बरो जातलो. आनी शतपतीच्या भावार्थान तो चाकोर बरो जालो. ह्या सगळ्या घडीत आमी पळयता तर भावार्था निमती थंयसर वर्ती असर्यां ती जाली.
आनी सांतांतोनीच्या जिणेंती आमी तेंच पळयता ताच्या भवडता निमती ताच्या मागण्या निमती ताच्या येव क्रिस्ताच्या भक्तीपणा निमती आनी विशेष पातळणी जेजू क्रिस्ता थंय ताका आसल्या निमती ताका तें असर्यां करचें वर्ती पदवी ताका फावो जाली. मोगच्या भाव भयणीनो, आज आमी ह्या संताक प्रत्येक रितीन मान करता. तो आमकां हर एकल्याक अनुकरण योग्य जाल्लो तो जावन आसा आनी सांतांतोनू 5 संगतींनी आमी ताका अनुकरण करयेत. पयलें ताची ध्यान मागण्याची आत्मीक ग्रेसकाय भरलें जीवन. ताच्या ध्यान मागणा निमती भवडतान ताणें घुंडाय आपणायली आनी अशें क्रिस्ता वयर तो भवडत हर एक दिसा रुथा करूंक तो ताका साध्य जालें. त्या देखून ध्यान मागणें आमच्या जिविताक भोव गरजेचें आनी आमकां लायकांक प्रत्येक जावन आमचें कुटुंबाचें मागणें सांगाता मेळून करचें तें मागणें आमकां भवडतांत थीर करच्या तसलें जावन आसा. दुसरें, सांतांतून थंय आसलो देवाच्या उतराचो तो व्हरतो मोग. देवाचें उतर ताणें अध्ययन केलें, तें वाचलें, तें नियाळ्ळें आनी त्या मुखांतर तें ताणें परगट केलें आनी तो जियेलो. कितें जियेलो तें ताणें परगट केलें अशें भवडत ताचें थंय रुथा जालो. तिसरें जावन आसा येव क्रिस्ताचो मोग. येव क्रिस्ताच्या भोंवतणी ताचें जिवीत भवडती जिवीत बांदून हाडल्या निमती येव क्रिस्ताचें वर्तें असर्यें तो करूंक शकलो. चवथें जावन आसा ताचें सादें आनी खलतेपणाचें जिवीत. मंथनाच्या कुटुंबांतरी ताचें जिवीत तें सादेपणाचें खलतेपणाचें आनी अशें फ्रांसिस्कन वर्दींत एक मंथनाच्या कुटुंबांतरी ताचें व्हडपण चिंतिनासतना त्या साद्यापणान तो जियेलो. आनी निमाणें दुबळ्या धाकट्यांत ताचो विशेष मोग. ग्रेस्त कुटुंबांतलो तरी दुबळीकायेक तो वेंगता आनी तो दुबळीकायेचो स्पिरितान ताचें जिवीत तो मांडून हाडटा. तर आज आमी सांतांतोनीक प्रत्येक रितीन मान करता आसतना ताचें मागणें आमच्या नोवेना वेळार आमी हर एक दिसा म्हणटा. ताच्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी अशें मागता, वर्त्या संता सांतांतोनी तुज्या मागण्या वरवीं ओश्याची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. आज आमी कोरोनाच्या ओश्याच्या पिडेंत आमी आसा. ह्या संता लागीं आमी परत्यान आनी परत्यान आमी मागया, कोवीड ओश्याची पिडा संवसारांतल्यान पयस कर. हें खर्ग मनशा कुळा वयल्यान निवार. ह्या वायरसाचें बोळ म्हूण उडय आनी बळादीक वॅक्सीन आमकां लाभय आनी पिडेस्त संवसाराक भलायकी बरीत कर आनी दैवीक संरक्षण लाभय म्हणून ह्या आमी सांतांतोनी लागीं मागया. आमचे थंय खोट्या शिकवणेन भरिल्लो दर्यो थंड जावं दी आनी तेचो शोशणेचो सांखली तुटून पडूं. पेल्याच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर म्हणून ह्या संता लागीं आमी मागया. आंतरीक दिश्टीन संवसार आनी ताच्यो संगती पारखूंक आमकां फावो कर म्हणून आमी मागया. कश्टांतल्यांचें शोशण भोगतल्यांचो ताळो हांवें आयकाशें कर म्हाका फावो कर म्हूण मागया. आमच्या वैयक्तीक आनी कुटुंबाच्या जिणेंत भायर पडिल्लीं मौल्यां आनी तें मागण्यांचें देणें आमकां लाभाशें कर म्हणून आमी मागया. आमचो भोवार्थ आनी वाडय आनी चडय आनी तुजे बरी त्या सादेपणान आनी खलतेपणान आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां शिकय म्हूण ह्या संता लागीं आमी मागया. कुटुंबाच्या मागण्यांक देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक आनी तें पासारूंक आनी प्रत्येक जावन येव क्रिस्तांतल्या जेजूचो मोग करूंक आमकां समेस्तांक फावो कर म्हणून ह्या पात्रोन संता मुखांतर आमी सर्गींच्या बापा लागीं मागया. आमेन. आमचो भवार्थ आमी उच्चारया. सतमंतान देवाक सर्पवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सुण्यान जो पवित्रात्म्यावरी गर्भी संभावलो आमकां मरयेंत जल्मलो पोंच काल ताणें कस असले ताका खुसाल जळलो
तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्पदेरा देवपाच्या उज्या बसला थंय शिव्यांनी मेल्यांची झुकती करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्यान कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठाण पातकांचे प्रसन्ने कुडीचे जिवंतपण सस्त्यांचे जिवीत आमीन. आतां आमची मागणी आमची सगळी प्रार्थना संगाता मेळून सर्गींच्या देव बापा लागीं आमचो आधार आमची मजत आमी मागून घेवया. तुमची सवाप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर स्थापन जाल्ल्या पवित्र सभेक तूं राख आनी सांबाळ. पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी त्या क्रिस्ताच्या उजवाडान बरोवन तांच्या बेसाचे कायदे खरेपणी पाळूंक तुजो आदार लाभय. तांचे ताबेन दिल्ल्या सर्व लोकां थंय भावार्थाचो उजवाड फांकोवंक तुज्या बेसांवांनी तांकां भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा आमच्या राष्ट्राच्या राजकीय धार्मीक आनी सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशा जिवाचे मोल समजून सगळी एकाच देवाची रचना आनी जिवी मंदिरां म्हणले समजून संवसारार न्यायनीत सांबाळून तुजे दैवीक रास बांदून हाडच्याक तांची काळजां मनां उसवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा संपर्क माध्यमाच्या प्रभावाक लागून विविध वायट संवयेक बली जाल्ल्या भावार्थान शेळिल्ल्या आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक खंयचे बरे आनी खंयचे तुका मानवता म्हणले समजूंक आनी ते विंचून काड त्या प्रमाणे जियेवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पदवेदारा बापा येवकारिस्ताच्या मेसा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमकां भावार्थान घट कर. सांत आंतोनीक प्रत्येक तरान मान करच्या ह्या बागी दिसा सांत आंतोनी मरिफात आमी मागल्ले तुजे दयेन आमकां फावो कर. आमच्या कुटुंबांचेर तुजी दराळ आशिर्वादा वोत. कुटुंबाक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा आमी सर्वांनी कुटुंबा जिणेचो अर्थ समजून सदांच संतोषान जियेवंक आनी तोच संतोष सगळ्यान पासारूंक आमकां कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कणमळ्या बापा मागता आमी परगांवांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. तांच्या एकसूरपणान तुजो सांगात दिवन तांकां तुज्या कृपे बेसांवांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा मिसांव गांवांनी दुबळ्या धाकट्यांच्या जिवितान उसवाड फांकोवंक मिसांव वावर करनासच्या सर्व मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ. ताणें काडची ती मिनत सफळ कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सृश्टीच्या बापा कोरोना पिडे वरवीं जायतो लोक सगळ्या संवसारार कश्टोन आसा. ह्या पिडेंतले आमकां तूं निवार. पिडेंत वळवळतल्यांक गूण कर. हे परिस्थितींत आस्पत्रेनी सेवा दिवच्या दाखतेर नर्स पिडेस्तांची जतन घेवच्या सर्व भाव भयणींक तुका आमी समर्पिता. तांकां समेस्तांक तूं रक्षण दी. सर्वांक बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमची प्रार्थना दयेन मानून घे. पाद्वाच्या सांत आंतोनीक आमकां आमचो पात्रोन जावन आदर्श जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ताचे तेशे गुण आनी भवार्थाचे देणे आमच्या जिवितांत रुथाकन जियोवंक आमकां कृपा दी. आनी आमी मागली सगळी मागणी तूं मानून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीन.
मोगच्छनु हें बिठोवचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुरेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेश्वरा तुजी महिमा वळखून भगवंत अंतोनीच्या परबे दिसा भक्तीन आमी तुका हो यज्ञ समर्पितांव. दयेन तो तूं मानून घे आनी जशें तुज्या भक्तान आपल्या जिविताचें तुका बलिदान करून ओपलें तशें आमी आमच्या जिविताचें मोगान तुका बलिदान समर्पूंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकां करपा दी म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नव्वी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा सर काळ्यांनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांतांतून तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धडून हिंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी ससनी खरारचें रगत पातकांचें बुकसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, जेराल्ड आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हणा मागता. क्वार बरे देवाची मये संगती सांजुचे तिचो पती भगिवन धमदूत आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांतांतुनी बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. जे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक. जेजूच्या उतरांनी आमी सर्गींच्या बापा लागीं संगता मेळून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पुजिसां, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक रजवडकी पुद्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय आमच्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जे थंय आनी राजवड चलयता ही ससनांच्या ससनांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या आमी सुभागी तेम जेवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुंभाराचें मागणें. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांच खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसाद तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, पवित्र स्नानान तुवें आमकां तुज्या देव सैमांत वांटो दिलाय आनी आतां भगवंतान तुच्या उगडासाक आमी घेतल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडयलाय. सर्गार पावलेल्या आमच्या भाव भयणी परी तुजे कायद्या संवसारान मोगान पाळून पवित्र जाल्ली आमची काळजां तुज्या मोगांत वाडत वचूं क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगच्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक आमचो पात्रोन पादवाचो सांत आंतोनीच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. तोच सांत आंतोन आमकां हर एकल्याक भवार्थान थीर करूं आनी आमकां येव क्रिस्ताचो मोग आमच्या काळजांनी चडोवन त्या भवार्थान त्या बऱ्यापणान मोगान जियोंक आमकां तो फावो करून दी म्हणून तुमकां फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. Monta
तुझे गुरुवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या आयुष्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आमेन.